गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां पुराय जाली. गोंयच्या लोकांक आजून मेरेन उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा. सरकाराची हर घर जल ही येवजण लेगीत पुरायपणान अपेसीत हाडला अशी टिका रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी केली. जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या वाठारांतल्या घरांक आजून मेरेन नळ जोडणी कित्याक दिवंक ना असोय प्रश्न ताणें उक्तायलो. भाजपा सरकाराच्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी दिल्ल्या अहवालाचेर खर कारवाय करपाची मागणी मनोजान ह्या वेळार केली. आयज आमी ज्या गांवांत आसा, ज्या वाड्यार आसा, हे गांवांत येवन आमकां इतलें तरी कळ्ळें की हे जो डबल इंजीन बीजेपीचो सरकार आहा ताका कितली भीक लागल्या. आनी हेच्या पयलीं जो काँग्रेस सरकार आसलो तेंचे डबल इंजीन आसले तांकां कितली भीक लागलेली. ह्या दोनूय सरकारांनी ह्या गांवांक आतां लिबरेशन जावन 60 वर्सां जाली तरी उदकाची जी तेंचो समस्या आसा नाजाल्यार उदकाची पुरवण जी तांकां करपाक जाय आसली ती करपाक टोटल फेल जाल्ल्या. आमी अशा स्पॉटाचेर आसा, आमच्या फाटल्यान तेंचो पब्लीक तेंच्यांनी टॅप केला आनी त्या टॅपाक उदक हे CSR एक्टिविटीच्या थ्रू एका कंपनीन तांकां दिल्लें आसा आनी ते वयल्यान एका झरीचें उदक सकयल येता. ह्या उदकाचेर अशे 2 तेंचे पब्लीक टॅप्स आसा गांवांत वाड्याचेर आनी त्या वाड्याचेर 2 टॅप्साचेर लोक ड्रिंकींग वॉटर हांगाल्यान घेता, कळसुले भरता आनी आपआपल्या घरान व्हरता. हांगा लोकांगेर नळ ना. परते एकदा रिपीट करता, हांगा लोकांगेर नळ ना, टॅप म्हणटा तो ना. हांगा बीजेपीचो एकटो मिनिस्टर रवी नायक सांगता की उदक आमी एक्सपोर्ट करपाचें म्हणून. फोंडेच कॉन्स्टिट्युएन्सी तेची. हांव रवी नायकाक सांगता हें फोंडा तालुकानूच पडटा. तुजी शेजारची कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुज्या सायडीची कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी, बेतोडा निरंकाल पंचायत आनी बिंबल हो वाडो, ह्या वाड्याचेर आजून मेरेन तुमी लोकांक नळ दिल्लो ना, PWD कनेक्शन दिल्लें ना. शी केदी व्हडली लॉस तुमकां. तें उदक एक्सपोर्ट करपाचे गजाली मागीर कर. पयलीं तुजें कितें, तुज्या कडेन जर एक्स्ट्रा उदक तूं आसा म्हणटा खंयच्यान, पावसान जर थंय खंय आडोवन दवरला तुवें टॅर्रासाचेर, नाजाल्यार खंय तुज्या रुमान दवरला, बेडरुमान दवरला, हॉलान दवरला, नाजाल्यार आनी खंय दवरला, तोपान भरून दवरला, तें हांगा धाड. एक पायपलायन घाल हांगा. आनी ह्या काबरालाक इतली भीक कशी लागल्या ती कळना तुमकां. वर्साक 3,500 करोड तुमकां PWD आसता. की हांगा जो स्वयंपूर्ण मित्र निरंकाल गांवांत जो येता, एवरी सॅटर्डे येता, तांकां एक रिपोर्ट करचो पडटा. आनी हे स्वयंपूर्ण मित्र एक रिपोर्ट करता आनी ते सांगता की प्रत्येक घराक हांगा उदक मेळटा काय ना. आनी प्रत्येक गोंयच्या पंचायतीन 100% हें दिलां, 100% आमी उदक दिवपाक सक्सेसफूल जाला, नाजाल्यार गोंयच्या प्रत्येक घरान उदक आमी सप्लाय केला म्हणून तेंच्यांनी टिकमार्क केला आनी त्यांनी रिपोर्ट केला. जाल्यार हो जो कोण स्वयंपूर्ण मित्र आसा जेणी हो फेक रिपोर्ट केला तेचेर कारवाय जावपाक जाय. आमी DOPकूय बरयतले, तातूंत कितें रिपोर्ट केला तोय पळयतले. आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान BDO कडल्यान तेचो तेणी कितें रिपोर्ट सबमीट केला तो आमी घेवन तेचे एनालिसीस करतले. आमकां कळपाक जाय की हे स्वयंपूर्ण मित्र ते घरा बसोन, ते पंचायतीन बसोन, काय खंय बसोन, सुभाष शिरोडकराच्या ऑफिसान बसोन, काय आनी कोणाच्या ऑफिसान बसोन हे रिपोर्ट दिता आनी फेक रिपोर्ट दिवन हर घर जल म्हणून गोंयांक ते हर घर जल 100% वॉटर कनेक्शन म्हणून ते डिक्लेअर करता.